गोंयांत सरकारान अचकीत टोल बंद केल्ल्यान हातूंत स्कॅम आसा। पुलाच्या कामाक जे भायल्यो गाडयो येता आनी ज्यो बशी येता तांकां सवलत दिवपाक सरकारान ही चाल चलयल्या म्हण आरोप शिवसेनेन केला। सरकारान हो टोल सुरू करचो म्हण मागणी शिवसेनेन केल्या। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। जेन्ना टोल आकारपाचे लोकल मनीस किंवा कर्नाटकांचे किंवा महाराष्ट्रांचे थोड्या लोकांनी अपोज केले तेन्ना अशें सांगण्यात आयले आमच्या चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रीकारान की मायनिंग बंदी आसा त्या खातीर रेव्हेन्यू येना म्हणून हे टोल चालू केला। तेन्ना आमकांय आमचे महाराष्ट्रांचे कर्नाटकांचे किंवा खंय ऑल ओव्हर इंडियाचे जे आमचे फ्रेंड सर्कल येताले किंवा रिलेशन येताले आमकां सांगताले कितें रे तुमच्या गोंयान आयले की अशे प्रॉब्लेम जाता, आमकां टोल भरचो पडटा व्हेहिकलाक, त्या खातीर आमकां एडेड। पण आमी तेन्ना सरकाराक विरोध करूंक ना, कित्या खातीर की गोंय ल्हान असल्या कारणान गोंयाक रेव्हेन्यूची गरज आशिल्ली म्हणून आमी त्या टोलाक सपोर्ट केलो की आसूं घेवन येतो। आणि ह्याचे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात महाबळेश्वर किंवा पंचगणी गेले जाल्यार महाबळेश्वर पंचगणीत महाराष्ट्र पासिंगची गाडी आसूं किंवा महाराष्ट्रांचो मनीस आसूं ताच्याकडूनय टॅक्स कलेक्ट करता। सो इट वॉज नथिंग रॉंग अँड वी ऑल एप्रिशिएटेड। आता अचानक एक दीस म्हणजे आता थोडे 3-4 महिन्या पयलीं म्हाका दिसता की टोल घेवपाचो अचानक बंद जाले 3-4 महिने जाले। म्हणजे महाराष्ट्र बॉर्डरीचेर, कारवार बॉर्डरीचेर, गोळ्यार, आमचे साखळी या सगळ्या बॉर्डरीचेर टोल घेवपाचे बंद केले। आमकां हे कळना की फर्स्ट थिंग ते टोल घेताना त्यांनी कोणाचो जनमानस किंवा कोणाचो विचार करूंक नाशिल्लो की कित्याक घेता किंवा पेपरान घालूंक ना की आमचे असे विचार आसा, तुमचे कितें विचार आसा लोकांचे याच्या बद्दल। टोल बंद करताना पण त्यांनी विचारलो आणि आता एक 8-10 दिवसा पयलीं परत 150 करोड रोखे ह्याचे त्यांनी फ्लोट केला परत गोवा गव्हर्नमेंटाक। याचा अर्थ गोवा गव्हर्नमेंटाक पैसे जाय। आता आमची मागणी असा की तशाच स्ट्रक्चरान परत हे चालू करचे आणि जेणे कारणान आमकां रेव्हेन्यू येतलो, नाजाल्यार आमकां कळटलो की ह्याच्यान कितें तरी स्कॅम आसा। मेन म्हणजे ते ब्रिजाच्यो ज्यो गाडयो येता त्यांचे एकेकाचे एका टायमाक म्हाका दिसता 3000 ते 5000 रुपये मेळपाचे आमकां टोल। तो कट करपा खातीर हो टोल ऑटोमॅटिकली जेन्ना ब्रिजचे कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जालां, ब्रिजचे कन्स्ट्रक्शन जालां तेन्नाच हे तांच्यांनी चालू केलें। दुसरी गजाल अशी आसा चालू केला बंद केला, बंद केला कितें बंद केला चालू केला चालू करून। दुसरी गजाल आसा की तातून ज्यो अरुणाचल प्रदेश, यूपी, दिल्ली, पॉंडिचेरी ह्या जाग्यांच्यान जे ऑल इंडिया परमीट बसीस येता किंवा टेम्पररी परमीट बसीस येता हेंकाय हो टोल भरून पडटा। पण म्हाका दिसता PWD RTO हे खाते ह्याच्याशी निगडीत असल्या कारणान आणि आता डिसिजन मेकिंग ते लोक करता ताज्या खातीर या बस कारां खातीर या ब्रिजवाल्यां खातीर ह्यांनी अशी एक आयडिया लढयल्या की तांकां रिबेट मेळचो आणि त्यांचो धंदो बरो प्रॉस्परस चलतो आणि गोंयांत जे रेव्हेन्यू येता ते कमी केला तेंचे। म्हणून आमची मागणी आसा की ती जितले जाता तितल्या बेगीन तो टोल परत लागू जावचो। कित्याक आता परत जशें आमच्या मनोहर पर्रीकार आमचे CMन सांगिल्ले की मायनिंग बंदी आसा, मायनिंग बंद जाला, आमकां रेव्हेन्यू जाय, ताज्या खातीर आमी हे चालू केला कितें टोल घेवपाचे। सेम थिंग आता परत मायनिंग बंद जाला सो गोंयाक रेव्हेन्यू जायच, नो प्रॉब्लम। आमच्या कोणी सैऱ्यान फ्रेंड जे महाराष्ट्र किंवा खंयच्यान येता तांकां टोल लागल्यारय काय ना, कित्याक ज्या गोंयान आमी रावता त्या गोंयची उदरगती जावपाची हीच आमची अपेक्षा आसा।